भरपूर घरां मोडली. मुख्यमंत्री अजूनय ताजेर हें घेना, फक्त 2 लाख दिता. हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा, तुजे कडेन वेर्णा म्हाळसा देवीचें काम करपाक 100 कोटी आसा. जर तुजे कडेन 100 कोटी म्हाळसा देवीचें काम करपाक तूं गव्हर्मेंटाचें घालता आसत जाल्यार ह्या गरीब जे आमचे भुमिपुत्र आसा गोंयचे, तांची जी घरां मोडल्या, तांकां तुमी हे पयशे दिवपाक कित्याक तयार ना? हांव अशें म्हणना की म्हाळसा देवीचें काम करचें न्हय, ती म्हजी कुलदेवता, त्या बद्दल दुबाव ना. आमच्या कितलेशा लोकांची कुलदेवता आसा, तिचे बद्दल आमकां सदांच आमी नतमस्तक जातात. पूण त्याच बरोबर जर तूं चुक करता 100 कोटी आणि 13 कोटी फेज 1 आणि 100 कोटी फेज 2 तूं जर ते काडटा आसत आणि लोकांक जर तूं 4 आणि 4.5 लाखांची घरां बांदून दिना आसत, तुज्या सारको मनीस कोण आसचो ना. हांव हे शिटकावणी दिता आणि लोकांक रिक्वेस्ट करता, जे पयशे गव्हर्मेंट दिता ते तशेंच दवरा. हें इलेक्शन जाले नंतर तुमकां घरां बांदून दिवपाची जबाबदारी आमचें जें नवें सरकार येतलें त्या सरकारा मार्फत आमी घेवन दिता. कारण एक 4-4.5 लाखांनी 7 भावांचें घर जावंक शकना. 7 भावांचें घर जर जातलें आसत जाल्यार ताका 25-30 लाख रुपया जाय. प्रत्येकाक 2-2 रूमाचें घर आशिल्लें तें सगळें जमीनदोस्त जाल्या. हें एक कडेन जावना. एसटीची 3 घरां हांवें पळयलीं जमीनदोस्त जाल्लीं. 7 भावांचें एक घर खांडेपारा जमीनदोस्त जाला. त्या शिवाय प्रत्येक वाठारांत हांव भोंवत आसा. पयर हांव तिळार गेलो, जवळ 6 तिळार जे ओबीसीचे लोक आसा तांची घरां मोडल्या. त्याच्या फुडें हांव हांगा गेलो, खंय आमच्या गांजेऊज गांव, थंय जवळ 14 घरांक उदक लागलां. आनी त्या नंतर वाळपय भागांत गेलो, थंय जवळ तितलींच घरां आज सकयल पडिल्लीं आसा. आनी हे सगळे हाची जबाबदारी ही सरकाराची आसा सारकें करपाचें. म्हाळसा देवस्थानाचें काम तुमी घेवचेंच, तुजे कडेन पयशे आसा जाल्यार. पूण त्याच बरोबर हे गरीब लोक जे आसा, जे भुमिपुत्र आसा, तांची कामां घेवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. आनी त्या खातीर हांव परत एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां, ही जी कामां तुवें नाका आशिल्लीं घेतल्या, तुजे कडेन पयशे ना जाल्यार ते कुशीन दवर आनी लोकांची ही कामां जी आसा प्रायोरिटीन घेवपाक जाय, ती घेवपाचो प्रयत्न पयलीं कर. ना जाल्यार लोक परत रस्त्यार येतले आनी त्या लोकां बरोबर आसतले.